आयज जनसुनावणी जाले पेडणे हांगा हाच्या तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमन हेंच्यांनी आयज पेडण्या म्युनिसिपालिटी हॉलान आयज बरो असो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो, जेणे आमकां महिलांचो बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. जेणे करून जे महिलांचे प्रॉब्लम असतात, महिलांचे जे फॅमिली प्रॉब्लम असतात ते सॉल्व करपाक तांकां हें जायना. सो तांकां लागून आयज फ्री ऑफ कॉस्ट लिगल एडवायजींग करपाक एडवोकेट हांगासर येयल्लेले आसात. आनी प्रत्येक वॉर्डांतले आमचे प्रत्येक पेडण्या तालुक्यांतली महिला येवन हांगासर आपले प्रॉब्लम शेअर करतना दिसतात एडवोकेटां कडेन. सो बरो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा महिलांचो. थँक्यू. पेडण्यात तुम्ही जनसुनावणीचे कार्यक्रम आयोजित केले आणि एकंदर कसो रिस्पॉन्स आसा आणि कशा पद्धतीने तुम्ही महिलांक गायडन्स करतले? आज आमी गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन आणि लिब्रा सोशल लिगल ट्रस्ट आणि अधिवक्ता परिषद गोवा चॅप्टर हांच्या जोड पालवान आयची ही जनसुनवाईचो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. त्या कार्यक्रमा खातीर आमकां पेडणे म्युनिसिपालिटीच्यो चेअरपर्सन तृप्ती सावळ देसाय आमकां लाभिल्ल्यो आसात. तशेंच आमच्या बरोबर अधिवक्ता परिशदेचे प्रेसिडेंट संतोष रिवणकारी बी आसात आणि लिब्राच्यो एडवोकेट सिद्धी पारोडकर. आयज आमकां ही मोठ्या संख्येन हांगा ज्यो बायलो हजर आसात ते पळयल्यार अजाप दिसलें की इतले बायलांक प्रॉब्लम आसा काय म्हणून. पूण ना, महिला आयोगाच्या उल्याक त्यो बायलो आयिल्ल्यो आसा आणि ताच्या खातीर जे आमचे तळागाळान जें काम आसा आयोगाचें तें हांगासर दिश्टी पडटा. म्हणजे कशें आसा की महिला आयोग हो लोकांची घरां जोडपाचें काम करता, ही मॅसेज सकयल पर्यंत गेल्ली आसा आनी ताजें म्हाका खूब ताजे बद्दल आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. म्हणजे आमी कितें करता, प्रयत्न जो आमी केल्लो तो आमचो तळागाळा पर्यंत पावला म्हणून. तरी आसतना केन्ना केन्ना कितें जाता की थोड्यो बायल्यो कोणा कडेन उलोवप काय कितें ह्या गजालीचेर ती भितर ती खतखत आपल्याली घेवन रावतात तशीच. सो तशें जायनासतना तांकां एक उर्बा मेळची, तांकां मोटिवेशन मेळचें म्हणून आज आमी तांच्या दारान आयिल्लीं आसा. सो अशीच एक कार्यावळ आमी जनसुनवाई सावथ गोवा म्हणजे जो आतां कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाला त्या सांगी तालुक्यात जामावले देवस्थानाच्या देवळाच्या परिसरान हॉलान आमी एक आयोजीत केल्लो आनी थंयय आमकां बरो प्रतिसाद लाभिल्लो. आणि ह्या कार्यक्रमा खातीर चड करून हांव अधिवक्ता परिशद आनी लिब्रा लिगल ट्रस्टाचे आभारी आसा. कित्याक आमचे कडेन तितलेशे एडवोकेट ना, आमचे कडेन फक्त 2-3 सिद्धी पारोळकर आनी 2 एडवोकेट आसात. सो तितली मॅनपॉवर आमचे कडेन ना आणि इतल्या बायलांक आयकुपाक आमकां तितलीच मॅनपॉवर जाय. सो तांच्या खातीर आमकां हें आज शक्य जालां. सो हांव हांगासरल्या सगळ्या बायलांनी ताजो कितें आपल्याले आसता तो लाभ घेवचो अशी विनंती करता. धन्यवाद. आयज जनसुनावणी हांगा आयोजीत करपाक आयल्या तुमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेन कशें दिसता आणि कितें सांगूंक सोदतात? आयज खूब बरें दिसता. आयज हांगा चेअरपर्सन आसा गोवा स्टेट कमिशन रंजिता पै, आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन तृप्ती सावळ देसाई, एडवोकेट सिद्धी मॅडम, तशेंच आमचे एडवोकेट हे सगळे येयल्लेले आसा. म्हाका खूब बरें दिसता की आमच्या म्युनिसिपालिटीन फर्स्ट टायम हो प्रोग्राम जाता आणि खरोखरच आमची आयज महिला खूप आम्ही तांकां एक उलो मारलो. एका उल्या बरोबर सगळी आमची महिला तुम्ही पळयतात सबंद हॉल भरून महिला थोडी आमची उबी आहात. हांव खरोखरच तेंचें कौतुक करता. म्हाका दिसता तेंचे कितें तरी प्रॉब्लेम आसतले आणि आमकां हे फ्री लिगली कावन्सिलींग मेळ्ळेलें आसा आणि हांव निश्चित रित्या म्हाका दिसता की आपले विशय तेंचे कडेन मांडटले. खरोखरच हांव तांकां धन्यवाद करता आणि हांव हांगासर आमची हो प्रोग्राम गोवा स्टेट कमिशन्स फॉर वुमन हो प्रोग्राम आयोजीत केल्या बद्दल तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. आयज जनसुनावणी तुम्ही पेडण्यान आयोजीत केल्यात, कितें इंटेन्शन आशिल्लें आणि कशा पद्दतीन तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो? ओके, हांव एडवोकेट सिद्धी पारोळकर, हांव लिब्रा सोशल लिगल ट्रस्टाचे प्रेसिडेंट आसा, हांव अधिवक्ता परिशदेचे जनरल सेक्रेटरी आसा आणि हांव गोवा स्टेट वुमन्स कमिशनचे सदस्य मेंबर आसा. जनसुनवाई हो जो एक आमचो प्रोग्राम आसा तो म्हणजे लोकां पर्यंत पावपाचो. आतां खुबश्या फावटी आमी पळयलां की खुबशीं बायलां फुडें सरना, उलोवपाक पळयना, किंवां तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ती रिपोर्ट करपाक सोदना. सो असो हो आमी तिनूय ऑर्गनायझेशनांनी मेळून एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला वेर आमी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर वचून गांवांनी वचून लोकां पर्यंत कायद्याची म्हायती दिवपाक सोदता. लिब्रा सोशल लिगल ट्रस्टचो फावंडर जो आमचो आशिल्लो तो सेटलर श्री शिरीश दिवकर हू इज नो मोर नाव, बट तेंची ही इच्छा आशिल्ली की लोकां पर्यंत कायदो पावोवपाचो आनी लोकांक एक सोशल सर्वीस कशी जेंका कोणाक कोर्टांनी वचपाक येवपाक किंवां एडवोकेटाची फी दिवपाक पॉसिबल जायना. आनी
खुबशे फावटी आमी पळयलां की चडशे मॅटर्स कोर्टांनी इट इज बिकॉज ऑफ द इगो इश्यूज. सो ताका लागून ते सगळे वाडत आसता मॅटरी. सो ताका लागून आमी ग्रावंड लेवलाचेर वचून एक लोकां पर्यंत उलोवन तेंचे कितें डिफिकल्टीज आसा ते आयकून तांकां एक खंयचें तरी सोल्युशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. येस मॅम थँक्यू. खूब बरें दिसता आनी हांव खरोखर आमचे गोवा स्टेट कमिशन फॉर वुमन हेंचे खरोखर हांव आभारी आसा. कारण आपले फंडमेंटल रायट्स कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स हे कितें ते सगळ्या महिलांक खबर आसना. कारण आमी कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया हे आयकून जायना पण हेचे वाचप जायना किंवा आमकां अधिकार कितें आसता. खास करून महिलांक ग्रहणी जे आसा तांकां घरोघरान आपले समस्या येता पण त्या समस्येसून कसो भायर सरप हे खुबश्या महिलांक खबर नासता. नो डावट की आतांची भुरगीं खूब एज्युकेटेड आहा पण आमच्या ग्रहणींचें कितें जे आजून खंय तरी आपल्या घरांतल्या वातावरणान त्रस्त जाल्लेले आसता पण ती आपण खंय तरी उलोवंक शकना किंवा एडवोकेटाचे जे कॉस्ट आसता जी तेंची फी आसता ती दिवपाक पावना आनी कंटिन्युअस जे त्रास जे आसता ते खंय तरी तांकां सोंशीत रावचे पडटा. पण आयज जो हो उपक्रम आमच्या मॅडम रंजिता पै हेंच्यांनी खास हो महिलां खातीर हांगासर प्रोविजन केलें आसा. म्हाका दिसता खुबश्या महिलांक हेंचो फायदो जातलो. कारण सदांच झगड्यात आसतलें अशें ना पण केन्ना केन्ना जाता कितें की प्रॉपर्टी लागून सुद्दां काही लोकांक आपलो अधिकार आसचो मेळचो खास कर महिलां खातीर भयणां खातीर आनी जे कितें रायट्स आसा ते तांकां सेक्शनाच्या थ्रू कळपाचें हो एक मात्र विजन जो आसा तो लोकां मेरेन हो कॉन्सेप्ट पावयल्या बद्दल हांव खरोखर खूब खूब आभारी आसा. कारण महिलांक निश्चितच हो प्रोग्रामाचो फायदो जातलो हे आयज उपस्थिती पळोवन कळलें आसा. हांव सगळ्यांक थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.